गोंय सरकारान शारांनी उदरगत खात्यान 16 कलमां सकयल लोकांच्या जमनीचें रुपांतरण करपा खातीर केल्लो नवो कायदो गोंय काबार करपा खातीर आसा, अशें गोंयचो आवाजाचे वांगडी म्हणटात. शारांनी उदरगत खात्यान 40 जमनींचें रुपांतरण करपा खातीर चलयला. तातूंत लाखांनी चौरस मीटर जमनीचें रुपांतरण केलां, असो आरोप समितीन केला. सरकारान केल्ल्या ह्या कायद्या सकयल गोंय विकतलो म्हूण आमची ताचेर नदर आसली आनी तशेंच जालां अशें कॅप्टन विर्यातोन सांगलें. TCP minister, or you can say the government in power, another law to destroy Goa. सारखे विकून काबार करपाचें पळय तें. पयलें काडलें रिजनल प्लॅन 2021, आमी तें चॅलेंज केलां. मागीर काडलें TDR, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट, सगळे शेतां बितां तांचे रायट सगळे बिल्डरांक दिवपाक, टू इन्क्रीज FAR समवेर एल्स. 16 बी काडलें. आनी 16 बी कितें म्हणजे सारकें कितें उरलां तें काबार करपाक ऑन ताणें सांगुल्लें जशें TCP मिनिस्टरान ऑन केस टू केस बेजीस इज नथींग बट सुटकेस टू सुटकेस बेजीस. आतां सगळ्यांक खबर आसा. सो ह्यो 41 केसीस ज्यो तांणी अप्रुवलाक आयिल्ल्यो आनी 40 अप्रूव केल्या, ते आमची गोंयचो आवाजाची एक टीम आमी फॉर्म केली, हेडेड बाय मिस्टर स्वप्नेश शेल्लेकर, हू इज द को कन्विनर ऑफ गोंयचो आवाज, एसिस्टेड बाय मिस्टर रोशन मतायस आनी झरिना डेक्युना. ही तीन अलॉंग वीथ एनादर मेंबर्स फ्रॉम ईच विलेज, ह्यो खंय प्रॉपर्टी पळय सिट्युएटेड आसा, लोकेटेड आसा, ते लोकांचो हेल्प घेतलो इन दोज विलेजीस आनी इन्वेस्टिगेट करून आमी हे सगळे सेग्रिगेट केलां. कसो हो सरकार लूट मार करून आख्या गोंयाक काबार करूंक सोदता. वी हॅव सेग्रिगेटेड अंडर वेरियस कॅटेगरीज. ते मुद्दम ताणें सेग्रिगेट करूं ना फटोवपाक, त्यो आमी सेग्रिगेट केल्या. देर आर वेरियस लॉज दॅट आर एक्झिस्टींग, व्हेरी गुड लॉज. गोंय सरकारान आशिल्ल्या गोंय गोंयकारपण करपी मंत्र्यान कशें गोंय विकलां ताची म्हायती गोंयचो आवाज समितीचो वांगडी स्वप्नेश शेर्लेकारान पत्रकार परिशदेंत दिली. 10 जानेवारी 2019 गव्हर्मेंटान ऑफिशियल गॅजेटाचेर छापून हाडले की 40 प्रॉपर्टी दे हॅव एप्रूव्ड फॉर कन्वर्जन अंडर 16B. हे 16B म्हणून तेंच्यांनी एक नवीन एक पॉलिसी कशी हाडला, म्हटल्यार फंड कलेक्शनाक ती तांकां बेजिकली. तितूंतले 40 प्रॉपर्टींतले 40य घेत जाल्यार तितलो टायम पावचो ना आमकां. आमी सिलेक्टिवली एक 8 घेतला सो दॅट बाकीचे कितें आहा ते लोकांक अंदाज लागतलो म्हणून. एक पयलो सॅम्पल आतां कुर्का. कुर्का विलेज, तिसवाडी, सर्वे नंबर 44/1. एरिया कितली? 27,432 स्क्वेअर मिटर्स. रिजनल प्लॅनाचेरूच तो अर्दो प्रॉपर्टी दाखयता नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणून. प्लस गुगल अर्थ इमेजरी पळयत जाल्यार थंय सद्याक कांयच ना, झाडां सोडून. आनी इतले सगळे आसतना तेणी अडवळ पालकर कन्स्ट्रक्शन्स एंड रिजॉर्ट प्रायवेट लिमिटेडाक हो रेकमेंडेशन एप्रूव केल्लो आसा. एरिया कितली? 27,432 स्क्वेअर मिटर्स. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा अडवल पालकार कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कोणाच्या दारार हें बंद जाता पळय तें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वेर एंड हू वीच मिनिस्टर ही इज कनेक्टेड वीथ. कावलोसीम, सालसेत, सर्वे नंबर 132. एरिया कितली? 29,875 स्क्वेअर मिटर्स. हांगासर जर रिजनल प्लॅनानूच जर पळयशात, CRZचे 200 मिटर्स हाय टायड लायनीच्या भितर पडटा पार्ट ऑफ दोस एरियाज, आनी 500 मिटर्साचे तर अख्खेच पडटा. आनी तरी आसतना एक माथियान हॉटेल्स एंड रिजॉर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे धडे शिकोवपी दिल्लीवाल्यांक कशे आमचे जागे विकतात पळोवन घेया. 29,875 स्क्वेअर मिटर्स. टोटल अशे 8 सॅम्पल आमी केल्लेले आहा आनी एसेंडींग ऑर्डर. हे आतां दुसरोच आहा. तिवरे म्हणून एक फोंड्या तालुक्यान गांव आसा, नाजूकसो गांव तो. थंयसर तेंच्यांनी 38,150 स्क्वेअर मिटर नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणून मार्क केल्लेले आहा रिजनल प्लॅनान.
आनी हांगासर जर तुमी पळयशात आता हो जागो तो हो सर्वे नंबर तेणी कोणी ते अनिल डिसोजा म्हणून ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शनूय चालू केल्लेलें आहा, झाडां बिडां मारपाची कामां चालू केल्लेलीं आहा. इतलो कॉन्फिडन्स खंयच्यान येता हांकां? झाडां बिडां मारून ते तयार जाल्लेले आहा म्हटल्यार तांकां पूर्णपणे खात्री आहा की आमचे कन्वर्ट जातलेच म्हणून. हेजो अर्थ सुटकेस टू सुटकेस बेजीस आमी जे सांगता ते ठामपणे सारकेंच आसा. नाजाल्यार कॉन्फिडन्स कसो येतलो हांकां? एक तर तेणी इनलिगली थंयसर झाडां मारली, लँड यूज चेंज केलो म्हणून तेजेर कंप्लेन करचेले सांडून एक्शन घेवचेले सांडून हे तांकां कन्वर्ट करून दिता, फॅसिलिटेट करतात. चवथें उदाहरण घेवया. लाटंबार्शे म्हणून एक बिचोले तालुक्यान गांव आसा, सर्वे नंबर 354. एरिया कितली? 41,608 स्क्वेअर मिटर्स. नॅचरल कवर आनी तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाची कमांड एरिया ही. आनी तेणी कोणाक? अनंत प्रभाकर मळीक हेका रेकमेंडेशन एप्रूव केल्लेलें आसा. हांगा सुद्दां सेम केस आसा. हे पळया, हांगासर तेणी झाडां मारपाक बीन चालू केली एरिया क्लियर करपाक. फूल सेटींग केलां हेंच्यांनी, सुटकेस पावल्लेल्यो आहा तांकां. मांदूर तिसवाडी तालुकान सर्वे नंबर 59. एरिया कितली पळया? 89,225 स्क्वेअर मिटर्स. ही एरिया हांगासर पळया, अख्खें रान हे झाडां हिरवेगार आसा. आनी ती तेका अगेन दिल्ली बेस्ड पार्टी RNG एंटरप्रायजीस म्हणून तेका रेकमेंडेशन एप्रूव केलें हे आमच्या गोंयकारपण विकून खावपी मिनिस्टरान. कुट्टाळे सर्वे नंबर 230. 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जागो जो नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, सगळीं झाडां आहाय पळय हांगासर डोंगराचेर. आनी कोणाक दिला? पीर आर हावजींग डेव्हलपमेंट प्रायवेट लिमिटेड. आमच्या रिसोर्सा हिशोबान ही UPची पार्टी. आमकां जी म्हायती मेळ्ळा त्या हिशोबान हे कसले गोंयकारपणाचे धडे शिकयताले तर आमकां? तेणी फुडें कितें तें सांगूंक ना. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण तेजे फुडले आतां गोंयचो आवाज सांगता तुमकां. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण विकून खावपाचे हे दलाल. गोंयचें दुर्भाग्य, गोंयचे आनी गोंयकारांचें दुर्भाग्य की असले दलाल, रियल इस्टेट एजंट्स, ब्रोकर्स आयज मिनिस्टर जावन बसलेले आसा. बार्देस तालुकान अंजुना सर्वे नंबर 496. कितले? 1,51,370 स्क्वेअर मिटर्स. नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, नॅचरल कवर प्लस तिलारी इरिगेशन कमांड एरियान पडटा ही जागा. पळय हांगासर हिरवीगार सगळी. रिजनल प्लॅनान ऑलरेडी तांकां एक रस्तो बिस्तो प्रोविजन करून दिल्लेले, ते तांकां पुरो म्हटल्यार आतां सगळी घाई जाल्लेली आसा. कित्याक परत आपूण मिनिस्टर जायत ना जायत सुटकेस मागीर आनीक कोणाक वचत म्हणून घाई. 1,50,000 स्क्वेअर मिटर जागो कसलो पब्लीक पर्पज? आनी निमाणो लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटा तो हो. फोंड्या तालुकान सावयवेऱ्या म्हणून एक नाजूकसो गांव आसा, सर्वे नंबर 121. कितलो जागो जाणा? 3,20,50 स्क्वेअर मिटर. 3,20,50 स्क्वेअर मिटर नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप. अख्खो रिजनल प्लॅनाचेर हो नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप आनी नॅचरल कवर म्हणून दाखयल्लो आहा. एप्लिकंट कोण? शंकर सिंगबळ म्हणून. 3,20,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो सेटलमेंटान कन्वर्ट करता. गॅजेट नोटिफिकेशनान ते सांगिना कितें यूज करतले ते. हेजो अर्थ कितें जाता? हेजो अर्थ इतलोच आहा सुटकेसी पावल्लेल्यो आसा ते मागीर तेंचे कन्वर्जन ते कशेंय करून ग्रांट करतले. लोकांक गोंयचो आवाज सांगपाक सोदता, लोकांक फटोवपाचें बंद करचेलें ह्या मिनिस्टरांनी आतां. गोंय इट इज नॉट द फादर्स प्रॉपर्टी की तुमी ब्रोकर जातले मदीं पर्संटेजीक लागून गोंय विकून काडपाक. सरकारान शार आनी उदरगत खात्याच्या मंत्र्याक गोंय विकून भ्रश्टाचार करपा खातीर 16 कलमां सकयल सूट दिल्या. 16 म्हळ्यारच भ्रश्टाचार असो आरोप शेर्लेकारान केला.
तशेंच मंत्री विजय सरदेसायन येद्या व्हड जमनीचें रुपांतरण करपा खातीर कितलो भ्रश्टाचार केला तें सांगचें अशी मागणी गोंयचो आवाज समितीचो वांगडी शेर्लेकारान केल्या. TCP मिनिस्टरान हेजेर कितें आहा तें उगड्यार येवपाचें आतां. हे बारीक बारीक गायडलायन्स मदीं आतां तोंड लिपोवपाक कितें सेव करपाक लागून घालपाचें न्हू. हे कशेंच प्रोसेस जालें तेणी सांगपाचें लोकांक. इतलो जागो इतले व्हडले व्हडले एरियाज कन्वर्जनाक तुमी रेकमेंडेशनाक एप्रुवल दितात. हे तेंच्यांनी उत्तर दिवपाचें कितें म्हूण एनालिसीस केल्लेलें. आमी ऑलरेडी TCP मिनिस्टराक TCP डिपार्टमेंटान ऑब्जेक्शन्स फायल केल्लेले आसा की रानां कमांड एरियाज नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप रिजनल प्लॅनाचेर तर सारकी फकाणां करून उडयला तेंच्यांनी. इको सेन्सिटीव एरिया जितले मार्क केल्लेले आहा ते हांगासर कन्वर्जनाक 16B अंडर तेंच्यांनी एप्रुवल्स दिला. शेतांनी बीन कन्वर्जन्स दोंगरांनी कन्वर्जन्स ते कोणाक डेकोरेशनाक लागून रिजनल प्लॅनाचेर दाखयताले लेजंड्सांनी. TCP मिनिस्टर हॅज टू कम ओपन ऑन दीस. कितली सुटकेस पावली त्या खाती ते जेका लागून असले कन्वर्जन्स तेणी एप्रुवल दिले ते. आमी गोंयच्या आवाजा तर्फे ऑलरेडी कंप्लेन ऑब्जेक्शन्स फायल केल्लेले आसा. हितून आमी आनी एक मागणी घातलेली आसा. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टाचे 2016 एक नोटिफिकेशन आहा. ज्या ज्या प्रोजेक्ट्सांचे बिल्ट अप एरिया 20,000 स्क्वेअर मिटर्स एंड अबाव जाता त्या त्या प्रोजेक्टांक प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेवचेले आसता फ्रॉम स्टेट बॉडी किंवा सेंटर बॉडी. तितूंतल्यान आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन जितले प्रॉपर्टीज ज्यांचे पोटेन्शियल आसा बिल्ट अप एरिया 20,000 स्क्वेअर मिटराच्या वयर वचों शकता तितले तेंच्यांनी प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरन्स स्टडी करपाची. लोकांक फुड्यान हाडपाचें तेंच्यांनी हे आनी तेज्या उपरांतूच कितें ते निर्णय घेवपाचो. 16B तर टोटली इनलिगल. करप्शन म्हणटात आमी. करप्शन 16B इज टोटल करप्शन.